राज्यात कोयराची समस्या वाढतच चालल्या। कोयराची ही समस्या कमी करपा खातीरचे सरकाराचे सगळेच यत्न अपेशी थारिल्ल्याचे स्पष्ट चित्र वचक थंय पळोवपाक मेळटा। हाची ताजी देख म्हळ्यार नावेली बाणावले बायपास रस्त्या कुशीक साचिल्ल्यो प्लास्टीक पोत्यो आनी हेर कोयर। थळाव्यांच्या मता प्रमाण लोकांक रंगेहात कोयर उडयतना धरले तरी लेगीत तांणी ह्या वाठारांत कोयर उडोवपाचे बंद करूंक ना। तेन्ना बेगोबेग संबंधित प्राधिकरणान हाची दखल घेवन ह्या वाठारांत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसोवचे आनी कडक नदर दवरची, जेणे करून ही समस्या सुटावी जावपाक मजत जातली, अशी मागणी आता जावपाक लागल्या। आयज मेन नॅशनल हायवे ज्या जाग्यार टुरिस्ट आणि भरपूर लोक वॉकिंग बी वयता त्या जाग्यार कमीत कमी एक 5-6 फायट आम्ही न्यूजाचेर बी घातले, सगळे केला, पण हे ज्या जाग्यार घाण हाडून लोक उडयता ते बी शिस्त नासता आणि गोंयाकार म्हणून आपण सांगताना तांकां गर्व कशी दिसता म्हणून कळना। कित्याक सलून वाल्याचो आख्खो गार्बेज हांगा पावला, तेंगे केस, आणि जे लोक टेलरिंग करता तेंचो, आणि स्पेशल जे रातीको जे शेफ बी आसता तेंगे बुफे बी असता तेंचो बी सगळो घाण हाडून हांगा उडयता। तर हेजेर कोण लक्ष दिवपा जाय? हे पंचायती बाबडे कितें आहा तेंच्यान जाता तितले करता, आणि सर्टन एरिया जे PWDचे अंडर येता तेंची एजन्सी बी असता खंय, आता म्हाका कळून येला, तर ते एजन्सी मार्फत कित्याक साफ बी करून घेना हे कांय कळना। आणि आयज आमचे गोंय नॅशनल हायवे जो चालू जाला त्या जाग्यार फुल टुरिस्ट भायले येता वयता, ते चोवन देखून बाबडे लज येता आमकां की बाबा अशी इतली घाण रस्त्यार हाडून लोक उडयता। त्याक लागून आमी अपील करता PWD कडे की त्यांच्यान लक्ष दिवचे आणि जात तितले बेगीन आख्खो गार्बेज क्लियर करचो। आणि खंय तरी दिसता की CCTV कॅमेरे हाडून नॅशनल हायवेचेर बसोवप म्हणून आमी कितली फाटी सांगला, पण अजून लक्ष दिलना। तेजेर हांव सांगता की चडांत चड लक्ष दिवचे PWD आणि आपलो काम आपल्या व्यवस्थित प्रमाणे करचे म्हणून अपील करता। भीमा पाटील सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।